दिवचले वाठारांतल्या 32 वर्सां पिरायेच्या घरकारान आपल्या 24 वर्सां पिरायेच्या घरकान्नीचे तरसादीन वार करून तिचो खून केलो। ही घडणूक शुक्रारा दनपारा 3 वरांच्या सुमारा वाटादेव रोलिंग मिलच्या मुखेल रस्त्यार घडली। रबिया हवंगी दुचाकी वयल्यान आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या चलयेक ट्युशनाक सोडपाक गेल्ली। चलयेक सोडून ती घरा परतना मैनुद्दीनान आपल्या मोटारीन तिचे दुचाकीक धक्को दिलो। ह्या अपघातात ती रस्त्यार पडली। रस्त्यार पडटकूच मैनुद्दीन तलवार घेऊनच गाडयेंतल्यान देंवलो आणि तिचेर तेच तलवारीन वार करून हल्लो केलो। तिच्या पोटार, मानेर आणि हाताचेर वार करून तलवार थंयच उडयली आणि थंयच्यान तो सरळ पोलीस स्टेशनात येवन पुलिसांक शरण आयलो। ह्या हल्ल्यात रबिया गंभीर जखमी जाली। उपरांत रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांनी रबियाच्या कुटुंबाक हे घडणुकेची म्हायती दिली। रबियाचो काका आणि हेरांनी तिका गंभीर जखमी अवस्थेत उपचारा खातीर दिवचल सरकारी सामाजिक भलायकी केंद्रात व्हेली, पूण थंयच्या दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें सांगले। मेळटा ते म्हायती प्रमाण दोगांय मदले संबंध इबाडिल्ल्यान तांचे मदीं वाद सुरू आशिल्ले। मैनुद्दीन ड्रग्साचे सेवन करून घरकान्नी कडेन झगडटालो। तो बाजारात लिंबू, आले, लसूण विकपाचो धंदो करतालो। ड्रग्साच्या व्यसनाक लागून ताचे आपल्या घरकान्नी कडेन आणि 4 वर्सां पिरायेचे चलये कडेन लक्ष नाशिल्ले। बारीक सारीक कारणां वयल्यान तो सेगीत झगडी करून तिका मारतालो। हाका लागून घरकान्न रबिया हिने ताचे पासून वेगळी जावपाचो निर्णय घेतिल्लो। बिरेस्तारा दोगांय मदीं घटस्फोटा संबंधी निमाणी चर्चाय जाली। शुक्रारा घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू करपाचे थारायले, पूण ही प्रक्रिया सुरू जावचे पयलींच मैनुद्दीन हाणें रबियाचो खून केलो। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे आणि ताचे वांगडी घडणूक सुवातेर पावले। घडणुकेचो पंचनामो करून हल्ल्यात वापरिल्ली तलवार जप्त केली आणि रबियाची कूड दिवचल भलायकी केंद्रांतल्यान जीएमसीत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करा। तशें यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात।